पयलीं दोतोराक हांव देव बरें करूं म्हणटा. दोतोर एक असो गोंयकार जो इज एक्चुअली अ कोविड वॉरियर. And he has an option of going to England. He drops that option and stays here and wants to treat people free. हाजेर डिफरन्स कळपाक जाय. आमचें असोसिएशन ताचे बरोबर इतल्याच खातीर. आमचें असोसिएशन फातोर्डेकार म्हणून एक सगळे गोंयांत की सर्वीस दिवपाक जावंक जाय आशिल्ली, पूण इट इज समटायम्स फिजिकली नॉट पॉसिबल. सरकार आसा, सरकारान सरकाराचें काम करपाक जाय. आमचें इंटरव्हेन्शन अशेंच आसा की वी आर सायंटिफिकली ट्रायंग टू टेल यू भिवपाची गरज ना. सायंटिफिकली पोक्यो भिवपाची गरज ना. उगीच काडली जीप लायली ताळ्याक तसल्यो खबरो न्ही. हें तुका रिएश्युरन्स मेळटा केन्ना मेळटा? खऱ्या परिस्थितीचेर, फट मारून न्ही. सो ही खरी परिस्थिती चड करून आमच्या फातोर्डेकारांक आनी चड करून सर्वसामान्य मनशाक, गिरेस्त मनशा खातीर ही सर्वीस न्ही. गिरेस्त मनीस गेट्स जस्टीस. गिरेस्त मनीस न्याय खंयच्यानूय घेता, पयशांनी घेता. जो समाजाचो बारीकांतलो बारीक मनीस, त्या मनशाक न्याय मेळपा खातीर ही आमची सर्वीस आहा. आतां आमी पल्स ऑक्सिमीटर नाजाल्यार फाल्यां ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर हे कोणा खातीर दिवचे पडटले? जे मनशाच्यान तें अफोर्ड जायना ताजे विचार करून आमी हें केल्लें आहा. आनी हातूंत राजकारण ना. वी आर वेलकमिंग कॉम्पिटिशन. वी आर वेलकमिंग मोर सच एक्सपेरिमेंट्स हॅपनिंग, बट दे शूड बेनिफीट द सोसायटी. उद्देश आसपाक जाय की मनीस जाता तितले मरतात ते कमी जावंक जाय, केसीस वाडत आहा त्यो कमी जावंक जाय. अँड वी शूड बी झिरो कोविड. वी शूड नॉट ओनली फ्लॅटन द कर्व, वी शूड किल द कर्व. हो उद्देश आहा. आनी हाज्या खातीर हांव सगळ्या फातोर्डेकारां कडेन, पयले सुवातेर फातोर्डेकारां कडेन आनी सगळे गोवा फॉरवर्डाच्या सपोर्टरां कडेन मागता. आमची हेल्पलायन जी आहा, ही हेल्पलायन आतां 2012च्यान म्हजी हेल्पलायन चालू आहा. तोच नंबर आहा. तो आमचो जोजफ तो कोऑर्डिनेट करता. तुमी ताका सांगलें तो मागीर खंयचे पेशंटाक दोतोरान ताजे कडेन उलोवप तें तो करतलो. आमची हेल्पलायन आहा 8888411111. नंबरूय याद करपाक इजी. आमचे मतदारसंघात म्हाका दिसता सगळ्यांक हो नंबर खबर आहा, कित्याक हो आयचो आनी कालचो नंबर न्ही. हो हें लॉंग म्हळ्यार 2012च्यान हें चालू आहा आमचें. आनी सगळ्यांनी हाजो हे फॅसिलिटीचो लाभ घेवचो आनी जाता तितले आमी मदत करून फुडें आसतले. सरकारान सरकाराचें काम करूंक जाय. आमचो पयलो प्लॅन आशिल्लो की आमी एंटीजन टेस्टिंग ते वचून सर्वसामान्य मनशाक फुकट करून दितले. ताचे खातीर मदर केअर हॉस्पिटला कडेन आमचो टायअप आशिल्लो. पूण ICMRच्यो गायडलायन्स अश्यो आहा की थोड्याच हॉस्पिटलांक ती परमिशन मेळटा. हांव विश्वजीत राणे कडेन उलयलो. तो म्हणटा त्या हॉस्पिटलाक ते मेळूंक शकना. ते जर ते रिवायज करतात इन फ्युचर देन वी वील ऑल्सो पुट अप दॅट. ओरिजिनली प्लॅन आशिल्लो कोविड टेस्टिंग अँड सपोर्ट असो आमचो प्लॅन आशिल्लो. पूण आतां टेस्टिंग आमच्यान करूंक जायना. दोतोरान सांगलेले भशेन किओस्क कशें तांकां हें करप सगळें आमचें रेडी आशिल्लें. वी कॅनॉट डू इट बिकॉज इट डजंट हॅव परमिशन. उरिल्ले एम्ब्युलन्सीक सगळ्यांक आमी परमिशन घेतलें. हांव मुद्दाम नर्सीक बी PPE घालून आमी हाडला दाखोवंक तुमकां अबाउट द टायप ऑफ केअर दॅट वी आर गोइंग टू टेक. जाता तितल्या लोकांक बेनिफीट जावचो हो आमचो उद्देश आहा. वी कॅनॉट से फॉर शुअर सगळ्यांकूच जातलो म्हणून, पूण जाता तितल्या लोकांक, चडांत चड लोकांक आनी चड करून अंडर प्रिविलेज जी कम्युनिटी आहा, जे अफोर्ड करूंक शकना हेल्थ केअर, जे अज्ञाना खातीर मरूंक शकतात, तांकां आदार करप हे टायमार हें चड गरजेचें. जाणटे मनीसूय बी जाणटे आसात तांकां पावूंक जाय. खूब जाण होमलेस आहा तांकांय पावूंक जाय. दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ अवर सोसायटी. ऑल ऑफ दीस मेक्स अप अवर सोसायटी. समाज म्हणटा तो फक्त तितल्याच स्तरांतल्या लोकांचो न्ही, सगळ्यांचो. सगळ्यांक न्याय दिवप हे आमचे उद्देश. फातोर्डा मतदारसंघा खातीर हांवें कोवीड सेंटर डेडिकेटेड आमकां दिवचें म्हणून डिमांड केलो. विश्वजीत म्हाका सांगता आपल्यान घाला की तें दिवचें म्हणून. फातोर्डा मतदारसंघ असोच मतदारसंघ जे मतदारसंघात नवें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुरवात जाता कोविडाच्या टायमार ओपोज कोणें केलें ना पयलीं सुवात. दुसरें म्हणल्यार सगळे
मायग्रंट लेबर जो आशिल्लो तांकां जे इन्फेक्ट जावंक शकताले ते स्टेडियमाचेर आशिल्ले. कोणेच लोकल मनशान ओपोज केले ना. जे कोण ओपोज करूंक सोदताले तांकां आमी समजायले. तिसरें आतां इंडोर स्टेडियमाचेर कोवीड सेंटर आयिल्लें आहा, ताकाय ओपोज कोणें केलो ना. सो आमी कांयच ओपोज करूंक ना, आमी सरकाराक अडथळे कसलेच हाडूंक ना. पूण आमचे मनशां, आमचे गरीब लोक आहात जांचे कडेन होम आयसोलेशन फेसिलिटीची यूज करपाक हे परिस्थिती ना, कित्याक टॉयलेट तांचो सेपरेट ना, अशा लोकां खातीर कोवीड केअर सेंटर डेडिकेटेड आमच्या मतदारसंघाक आसपाकूच जाय. आनी हें जर सरकार दिना जाल्यार सरकार आमचेर अन्याय करता. मागीर आमी कितें तें विचार करचो पडटा. आज मेरेन गोवा फॉरवर्ड पार्टी म्हणटी एकूच पक्ष असो आहा जो जेन्ना स्टार्टिंगूच कोवीड जालें तेन्ना आमी आमचें ऑफिस बंद उरलेलें. लॉकडावन पयलीं करचो म्हण हांव म्हणटालो. जिल्हा परिशद इलेक्शन ना जावचें आनी लॉकडावन करचो हे मताचो हांव आशिल्लो. आनी आमी तेन्नाच्यान वी हॅव प्रॅक्टीस वॉट वी हॅव प्रिच्ड. आतांय बी खंयच अशें सरकाराच्या अन्यायाचेर हांव लोकांक रस्त्यार हाडटलो अशें हांवें केन्नाच म्हणूंक ना. लोकांक रस्त्यार हाडूंक सोदना इतल्याच खातीर कित्याक आय डोंट वॉन्ट टू बी द कॉज फॉर बिगर कम्युनिटी ट्रान्समिशन विच इज एक्चुअली ऑल गोईंग एट द मोमेंट. आज आमचे म्युनिसिपल चेअरपर्सन पासून सादो जोर आयला म्हणून ताका आमी येवं नाका म्हणलें. जोर येता असो दिसता म्हणटाले. कित्याक खंयच अशें जावंक जायना की आमचे एक खंयच्या फंक्शनाक इन्क्लुडींग मेरिटोरियस स्टुडंटांक जे आमी रिकॉग्निशन दिलां तांच्या हाजे खातीर आमी कम्युनिटी ट्रान्समिशनाक कारणीभूत जाले. हें जावंक जायना म्हणून वी हॅव एक्टेड रिस्पॉन्सिबली. आय अर्ज द गव्हर्मेंट दॅट टेक दीस सिरियसली. आज मेरेन जें कितें हांवें सांगलां तें कांयच ताणें आयकूंक ना. तांकां इन्फिरियरिटी कॉम्प्लेक्स आहा, बरें सजेशनां घेवपाक तांकां नाका. पूण हें म्हज्या मतदारसंघाचो इशू आहा. आज मेरेन हांवें लोकांक रस्त्यार हाडटलो म्हणूंक ना. आज मेरेन इलेक्ट्रिसिटी बिला खातीर मनोहर पर्रीकार सादी दाळ वाडिल्ली जाल्यार एजिटेशन करतालो. आज म्हजो प्रश्न आहा बीजेपीच्या सपोर्टरांक. इलेक्ट्रिसिटीची बिलां वाडल्या ती बीजेपीच्या सपोर्टरांक कितें स्पेशल डिस्कावंट आहा? सगळे गोंयकारांची बोल्सां कापल्या तांणी. आनी हें चवथीच्या टायमार जाल्लें आहा. सो अशा टायमार आमी मागतात की उगीच आमकां तापोवन रस्त्यार येवंक जाय म्हणपाक लावनाकात. आनी ताजे खातीर सरकारान बरे भशेन ताचेर विचार करचो. आतां सरकारान आज गव्हर्नराच्या एड्रेसाचेर याद दवरची. गव्हर्नरान म्हणलां की वेस्टफूल एक्सपेंडिचर जावचो न्ही. दीस इज द थर्ड डायरेक्ट टर्न टू द चीफ मिनिस्टर, जो आतां इफी करपाक फुडें सरला, जो 16 कोटी रुपया मोडून इफी करूंक सोदता, जो पयलीं राजभवन बांदपाक फुडें सरिल्लो थंय ताका एक पडिल्लें, आतां ताका पडते पडटा. अशें ताका पडत आहा. अनकल्चर्ड म्हणून ताका डिग्री दिल्ली हेच गव्हर्नरान. सो हें आतां जर लज दिल्ली जर आसा जाल्यार तांणी दोळे उगडे करून आनी कान उगडे करून आयकुचें लोक तांचेर कितें उलयतात तें. आनी आतां तरी हें वेस्टफूल एक्सपेंडिचर बंद करचो. प्रेजिडेंटान काल भाशणांत सांगलां की सुपर ह्युमन एफर्ट जालो म्हणून कोविडाचे अगेन्स्ट. सुपर ह्युमन एफर्ट आमी गोंयांत कांयच पळोवंक ना. देशांत जालो आसतलो, म्हाका हांव कांय देशांत वचूंक ना. पूण गोंयांत सुपर ह्युमन एफर्ट जालो म्हणटी फट. गोंयांत सुपर ह्युमन न्ही, सब ह्युमन तुजो एफर्ट जावंक ना म्हणून आमी हें करचें पडटा. नाजाल्यार आमी कितें करपाचें? आमी सुशेगाद घरा रावपाचें. आमचे कडेन तें चड हें आहा. दिस एंटेल्स एक्सपेंडिचर, दिस एंटेल्स एफर्ट्स. Why would we risk it? It is because the government is not acting. Because the government has got lost its marbles. The government has got misplaced priorities. This is the cause for this. आनी हांव सरकारा कडेन मागता जें कितें लोक उलयता तें कानार घेया. कित्याक डोंट थिंक दॅट बाबा एक वर्स मेळ्ळा सॉर्ट जाय तितले पयशे करून उडोवया. कोविडाच्या नांवान जाय तें बेनिफिटूय घेतला. कोविडाच्या नांवान डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन सुप्रीम कोर्टान येता तेन्ना कोविड आहा म्हणून एक्सक्यूज घेवन पोस्टपोनमेंट मागतात. जस्टीस डिलेड इज जस्टीस डिनायड. थंय तुमी तें करतात. आनी कोविडाक जे एक हॉस्पिटलाक फेसिलिटी दिवपा खातीर पयशे तर जाय. म्हाका आतां दिसता की इवन तें एबॉट मशीन जें आहा तें पसून म्हणलें आसतलें तांणी. आतां टेस्टींग खंय आहा? एंटिजन टेस्टिंगाक हेज इट्स ओन हें कितें कितलें एंटिजन टेस्टिंग सेफ आसा आनी कितलें ताजें फॉल्स नेगेटीव येता तें सगळे लोक उलयतात ताजेर. आय डोंट वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर टू स्पीक अबाउट इट. पुणून RT-PCR जो गोल्ड स्टँडर्ड म्हणटात ऑफ टेस्टिंग तो कितलो जाता गोंयांत? आनी जायना जाल्यार कित्याक जायना? आनी जायना जाल्यार तुमी कितें करताले इतले ते? विश्वजीत आज म्हणटा की आमी वचून GMCन
कोमॉर्बिडिटी जाता म्हणून थंय वॉर्ड ओपन करता इतले तेंप करी कितें तुमी मेले लोक ते कितें इट इज अ ह्युमन रायट्स वायलेशन 90 लोक जे मेल्यात तांच्या फॅमिलीने हाचेर केस घालूं येता फाल्यां हांव म्हणना केस घालची म्हणून बिकॉज अंडर द डिझास्टर मॅनेजमेंट एक्ट दे कॅन गेट डिफेन्स आय हॅव सीन लुक्ड इनटू दीस ऑल्सो सो सरकारान मातशें कितें तरी एक अक्कल दवरुची मरे अशें सामकें अकलेक पावले म्हणून कित्याक दाखयतात हो टायम असो आयिल्लो आहा की राजकारण करपाचो न्ही गोंयकारांक पयलीं सारवार करपाचो आनी सगळे इफेक्ट जाला तांच्या आमदारांक जाल्ले आहा तांच्या खासदाराक जाला मंत्र्याक जाला कितें उलयतात अजून मेरेन तुमी स्लो आहा सो कांय भिवपाची गरज ना म्हणटा तें आतां बंद करा आमी सांगला भिवपाची गरज ना केन्ना विथ ऑल द फॅक्ट्स इन प्लेस विदाउट फॅक्ट्स इन प्लेस भिवपाची गरज ना इज इनरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट विच इज अनबिकमिंग ऑफ अ पर्सन होल्डिंग द चीफ मिनिस्टर्स पोस्ट सो हे लोक ते उलयतात ते ताणें कानार घेवचे आनी आमचें जें कितें आमी करूंक सोदता तें आमी कितें मेरेन करूंक शकता आनी कितें करूंक शकना टेस्टिंगाक खूब जाणांक त्रास पडटा हांवें काल एक मनशाक टेस्टिंगाची विचारलें सोमारा यो म्हणून सांगता सोमारा मेरेन तो हें जावंक शकता मरे क्रिटिकल जावंक शकता आज कितें काल हांवें विचारलें फ्रायडे आशिल्ली सोमारा यो म्हणलें कितें शेनवार आयतार सोमार 3 दिसांनी ताणें कितें जावंक शकता सो अशी परिस्थिती आहा इवन फॉर एंटीजन टेस्टिंग सो हांव मागता सरकारा कडेन चड करून विश्वजीत राणे कडेन आतां की बाबा ती काणी यू डोंट गेट इन टू सेमेंटिक्स फटी उलयतात ते आमचें टेस्टिंग हाय आहा टेस्टिंग हाय ना तुमचें टेस्टिंग लो आसा इंडियन स्टँडर्डाचेर हाय आसा पूण गोंय केलें न्यूझिलंडाच्यान जर करूं येता झिरो कोवीड गोंयांत कित्याक करूंक जायना स्कॉटलंडाच्यान करूं येता देशांत स्कॉटलंडान 28 केसीस जाता फूल द होल ऑफ स्कॉटलंड 28 केसीस पर डे आनी गोंयांत 500 केसी विदाउट टेस्टिंग विथ टेस्टिंग 2,500 केसी जावपाच्यो 5,000 केसी जावपाच्यो लोकांक भंय आहा पीपल आर स्कॅर्ड पीपल आर इन पॅनीक सिच्युएशन नोबडी वॉन्ट्स टू कम आउट आनी टायम असो येतलो की कोण भायर येवचे ना आपआपले म्हणटले आनी जो भितर लिपून रावतले अशे टायमार आमी आयिल्ले आहा भायर हांव मागता सरकारा कडेन मातशें हें मॅटर सिरियसली घेवचें आनी हें जर सिरियस तुमी घेवंक शकना then you all will have the curse of the next generation. Thank you. रवींद्र भवनाक जे आमचे आदलो रवींद्र भवनाचो चेअरमॅन सांगता की वयलो फ्लोर रवींद्र भवनाक टॉयलेट्स बी आसात आनी कोवीड केअर सेंटर करूंक मेळटा हांवें हाजे पयलीं अजित रॉयाक सांगिल्लें की कोवीड केअर सेंटर रवींद्र भवनाक करूं आतां आमी डेडिकेटेड फातोर्डा खातीर कोवीड केअर सेंटर रवींद्र भवनान करची असो आमचो आग्रह आहा सरकारा कडेन आनी आमी सरकाराक खंयच आडावना दुसरे सगळे सरकाराचे प्रकल्पाचेर ड्युरींग द कोवीड सिच्युएशन वी हॅव बीन मोस्ट कोऑपरेटिव्ह इन स्पायट ऑफ बीइंग अ वोकल ऑपोजिशन लिडर नाव आय एम बीइंग वोकल फॉर लोकल इफ दे रिस्पेक्ट प्रायम मिनिस्टर मोदी देन दे शूड बी रिस्पेक्टिंग अवर व्यूज ऑल्सो